मुख्यमंत्र्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कॅबिनेट डिसिजन आपले अनाउन्स करपाक आज कॅबिनेट मिटिंगेच्या मागीर आनीक ताणी एक अशें डिसिजन ताणें अनाउन्स केलां की आयच्या ताणें कॅबिनेटान घेतला म्हणून की संजीवनी साखर कारखानो जो कोऑपरेशन खात्याच्या अंडर येतालो तो आतां ताणें कृषी खात्याच्या अंडर घेतला म्हळ्यार कोऑपरेशना कडच्यान संजीवनी एग्रीकल्चरा कडेन गेली म्हणून हे आयचे डिसिजन मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केला. पयल्या म्हणल्यार म्हाका खोश भोगता की जे हांव एग्रीकल्चर मंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान आसतना हें डिसिजन आमी घेतिल्लें. हें डिसिजन फुडें व्हरपाक आज प्रमोद सावंताचो सरकार पावल मारता. पूण हें ताणी नवें घेतलें म्हूण सांगप हें चूक. कित्याक 18 फेब्रुवारी 2019 म्हळ्यार मनोहर पर्रीकाराची लास्ट कॅबिनेट मिटींग जी ताच्या घरा घेतिल्ली त्या मिटिंगेन हें डिसिजन आमी घेतिल्ली. घेवपाचो उद्देश असो आशिल्लो की संजीवनी साखर कारखानो म्हणटा तो तेन्ना ICU नाशिल्लो आनी संजीवनी साखर कारखान्याक जर एक संजीवनी दिवपाक जाय वो रिवायव जर ती फॅक्टरी करपाक जाय जाल्यार नवी फॅक्टरी करतलो जाल्यार एग्रीकल्चराच्या अंडर घेतलें जाल्यार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या खाला 60% सरकाराचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ग्रांट्स मेळटात. हे ग्रांट्साचो फायदो घेवपा खातीर ही आमी संजीवनी साखर कारखानो कोऑपरेशना कडच्यान एग्रीकल्चरान घेतिल्ली. आतां हें डिसिजन जातकच 17 मार्चाक मनोहर पर्रीकार भायर पडले. ताजे मागीर प्रमोद सावंतान आपली पयली कॅबिनेट मिटींग 20 मार्चाक घेतली. 20 मार्च खंय आनी 23 सप्टेंबर खंय 2020 म्हळ्यार 1 वर्स 7 म्हयने सरकार न्हिदलो आनी संजीवनी साखर कारखानो जो ICU नाशिल्लो तो मॉर्गान पावलो.